नमस्कार. आरडीएक्सच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमका माय मोगाचो येवकार. नजर मारूया महत्वाच्या घडामोडींचेर. रिझर्व्ह बँकाकडल्यान 1 लाख रुपया कोटींचो आधार. रिव्हर्स रेपो दर 4% वेल्यान 3.75% मेरेन सकयल हाडला. श्रीदेवी लयराई आईचो जात्रोत्सव रद्द. दोणांनी घरातच रावन उपास धरचो. मुखेलमंत्री आनी देवस्थान समितीचे भाविकांक आवाहन. पणजे महानगरपालिकेन केली बेवारशी गाडयांचेर कारवाय. रस्त्या कुशीक पडीत आशिल्ल्यो बेवारशी गाडयो पणजे महापालिकेन शुक्रारा उखल्ल्यो. चोर्ला घाटांतल्यान येरादारीचेर निर्बंध हाडचे म्हण भलायकी मंत्र्याचे मुखेलमंत्र्याकडेन मागणी. बेळगांवांत व्हड संख्येन मेळिल्ल्या कोरोना पेशंटाच्या फाटभुंयेर मंत्री राणेन ही मागणी केल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर 20 एप्रिलासावन कदंबा बशी. गोंय शालांत मंडळान 9वी आनी 12वी मेरेनच्या परीक्षांविशीं शुक्रारा कांय गजाली स्पश्ट केल्यात. 12वी यत्तेच्यो उरिल्ले पेपरांची परीक्षांविशीं 5 दीस पयलीं जाल्यार 10वीच्या परीक्षेविशीं 10 दीस पयलीं वेळापत्रक जाहीर करतले. पायलट टॅक्सी रिक्षा चालकांक येवजण राबोवची. फेरी सेवा सुरू करची म्हण आमदार सुदीर ढवळीकरांची मागणी. वास्को वाडे हांगसर झाडाची खांदी पडून दोगां बायलां जखमी. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे. ब्रिस्तारा 60 नमुन्यांचे रिपोर्ट आयल्या. सगळे टेस्ट नेगेटिव्ह आयल्या. 3 एप्रिल उपरांत 21 पेशंट सापडिल्लो ना. आयडीसींतल्यो सगळ्यो कंपनी 20 एप्रिलासावन सुरू करपाक मेळटल्यो, मात तांच्यांनी सामाजीक अंतर पाळप म्हत्वाचें. घर दुरुस्ती करपाक पंचायत पातळीर मान्यताय घेवची. सरकारान 1000 थर्मल गन घेतल्यात. सामाजीक सर्वेक्षणाक बरो प्रतिसाद. 20 एप्रिला उपरांत घरांतल्यान भायर सरतना मास्क घालून भोंवप सक्तीचें. नागरी पुरवठा खात्यामार्फत सगळेकडेन धान्य पुरवठा सुरळीत आसा. सुल्ला गांवांत बशींतल्यान धान्य पुरवठा केला. 4कांय चड मनशांनी एकठांय जमचे न्हय, भौशीक सुवातांचेर थुंकचे न्हय हाचेर लक्ष दवरतले. शुक्रारा सगळ्या पंचायतींच्या सरपंचांबरोबर टेलिकॉन्फरन्स माध्यमांतल्यान मुखेलमंत्र्यान साधलो संवाद. हातूंत 165 सरपंचांनी भाग घेतिल्लो. महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत कोरोना पॉझिटिव्ह केशी वाडिल्ल्यान आमी सावध रावपाची गरज आसा. जो कोण भायरसून येतलो ताका सरकारी क्वारंटायन करून दवरतले. दर्या प्रवाशांचो विशय निमण्या टप्प्यांत आसा. केंद्रीय पातळीर चर्चा सुरू आसा. प्राथमीक तयारी सुरू केल्या. 6 ते 7 हजार गोंयकार दर्या प्रवाशी भायर आसात. तांचो डाटा आमी जमा केल्लो आसा. काजू बियांचो दरवाडीचो प्रस्ताव आयला. संबंधितांकडेन चर्चा करून घेतले निर्णय म्हण मुखेलमंत्र्याची म्हायती. खासगी कंपन्यांच्या कामगारांचो पगार कमी करचो न्हय वा कातरचो. इतल्यान हे कोंकणी खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ऍपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात. तशेंच आमचे सोशल अकाउंट फॉलो करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.